मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणका मोतयां कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत असो एक कलाकार हांव तुमच्या मुखार हाडूंक सोदतां की जाणें कांतारां म्हणून लोकांची काळजां जिखून घेतल्यात. तसो तो पार्टूय करूंक फाटीं सरोंक ना. गरज पडटा तेन्ना धाकट्यो भुमिका करून ताणें ह्या तियात्र पालकाचेर आपली वेगळी नामना मेळोवन घेतल्या. आमी ताचे लागीं भासभास करुया आनीक ताचे थंय उलोवया. उलयता आसतना तुमकां गमतलें हो कोण? पेद्रो कायतान फेर्नांडीस आनी पालकाचेर ताका कॅजिटन दे कुर्तोरी ह्या नांवान वळखतात. आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुकाय तेवतोन बाबा येवकार आनीक तुज्या प्रुडंट मिडिया. खरेंच कॅजिटन तुका मेळोन खूब बरें दिसलें. हांवें सुरवातेकूच म्हटलां तुवें कांतारांचो शिंवर आनीक धुंवर म्हणटा ते भाशेन केला. जायतीं कांतारां तुवें गायल्यांत, लोकां मुखार सादर केल्यांत आनी लोकांनी ह्या कांतारां उद्देशीन तुका जायतो वाखाणला. कार्यावळ सुरू करता आसतनाच एक कांताराच्यो 4 वळी. परतून आमच्या तोंडान केन्नाच येयना, एक पावटा आमी भायर मारलेली ती पी. पयला हें सत दुसऱ्याक दाखोवन बोट, मनशाक कित्याक तूं जाताय पापी. उदका विणे मोरोंक तूं दिवना काय, मोगान तुवें रोयलेली ती रोंपी. सांगो ना हांव चोड जावं कोडू गोड, झाडां ती फळां दिवपी. खरेंच हांवें म्हटलां की कांतारांची जायते जाण ह्या कांताराचे पाश्या जावन गेले. जायतीं कंपोज केलीं आनीक तीं लोकां मुखार हाडलीं. तर ह्या तियात्रांत तुजी कशी सुरवात जाली? तेतोन बाब सांगचें म्हटल्यार हांव ल्हानूच आसतना म्हजें जिवीत कांतारांनी निटयलां. आनी तें म्हटल्यार हांव इस्कॉलाक वेतालों आनी आमची परिस्थिती अशी आसली, आमी 7 लोक आनीक आमी तेन्ना आमचो पाय बापूय जायतो गरीब, ताजे लागीं आमकां पळोवंक दिवंक जायनासलें. तर आमी आमच्या बापूय आमकां पळयतालो तेच भाशेन आमचो घराबो चलतालो. हांव इस्कॉलाक वेतालों पूण आदार ना जावन घरान म्हाका इस्कॉल सोडचें पडलें. आनी गांवान लोकांगेर कोणागेर गोरवां बोलेक वो घरान काम करूंक म्हाका ही संदी मेवली. आनी तेच भाशेन म्हाका तियात्राचो मोग आसलो. पयलेच फावटी हांव तियात्रान नाचलां विलियम दे कुर्तोरी आनी हो जावन आसा आमचो कुर्तोरचो भाव सर्गेस्त तियात्रीस. आत्म्यांक ताच्या शांती मेळो, कित्याक कुर्तोरीच्या गांवांत पयलें ताणें नांव दवरलां आनी दुसरो जावन आसा सेजापाय. हाकाय हांव दोगांयकूय म्हज्या काळजांतान उपकार आठयतां. आनी ह्या सुवातेर हांवें पालकाचेर वावर केला ते भाशेन पयली म्हजी आर्ट म्हटल्यार म्हाका म्हजे भाशेन जें हांव कितें बरयतां, हांव कितें कंपोजींग करतां तें म्हजे तकलेन. आनीक हें म्हाका म्हज्या तकल्यांतल्यान म्हाका सगळें येता आनी हांव म्हजे तकलेन धरून हें हांव पालकाचेर कांतार म्हणटा. आयज काल बरोय नासतना तकल्यान धरून म्हणूंक बरेंच आगोडा तेतोन बाब. तर तूं म्हाका सांग तेतोन हें कशें जावंक येता, तूं म्हाका सांगशी? हेच तुजें खाशेलपण, हेच तुजे गूण. म्हज्यान तें सुरवातेकूच म्हणोंक जातालें पूण हांवें तें म्हणोंक ना. हो सिक्रेट हांव जाणा आसलो, पूण आमच्या ऑडियन्साक तुज्याच लागच्यान तर तो पावत जाल्यार चड बरें. सारकें तेतोन बाब तुवें बरो प्रश्न म्हाका केलो. जायते फावटी म्हणटा इस्टेजीर येतूच हो पळोवंक बरो दिसता आनी बरें काम करता, एक्टींग करता, बरीं कांतारां म्हणटा, पूण कोणूच म्हणचो ना हाका शिकप आसा म्हणून. पूण शिकपाचें म्हटल्यार आमकां मेळोंक ना. आनी शिकप म्हटल्यार ल्हानूच आसतना एक कवो तातूंत रोयता आनी त्या कवत्याक ल्हानूच आसतना उदक घातल्यार तो ताका उदक घालून तो वाडटा. तेच भाशेन हांव एक जावन आसा एक कोंकणी माचयेचो एक कवतो, पूण
आमची परिस्थिती अशी जावन पूण हांवें आमची परिस्थिती अशी जाली म्हणून कोंकणी माचयेचो हांवें मोग सोडूंक ना कित्याक काळजांतलें आसा तें लोकां मेरेन पावोंक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार तें हांव आयज तियात्रीस्ट जावंक पावला तो म्हजे गूण आसले पयलेंच. हांव सदांच ल्हान आसतना गांवांत तियात्र येता ते पळयतालो आनी आमचे कडल्यान पयशे पासून आसतना आसले त्या तियात्राक वचपाक आमी फाटल्यान अशें करून कोड्यांक बुराक बरक मारून अशें करून भितर सरोन आनी आमचे तियात्र जाता तांची आमी बॅगां घेवन भितर वताले आनी आमी कोणाक दिश्टी पडना लोकांक दिश्टी पडनासले. आनी ते मेरेन आमी तांकां दिश्टी कित्याक पडनासले की आमकां परत भायर घालीत म्हणून आमी भियेताले. पूण आमी मोग आमकां आसलो तेंची कांतारांची तेंची एक्टींग पळोवपाची आनी अशें करून मुखार सारकें सायडीन सारकें भियोन अशें करून ओग्गे बरें आमी तियात्र पळयताले. आनी हो गूण आमकां कांतारांतल्यान येयला तो एक देवाचें व्हडलें देणें. देवाचें देणें नासतना ते वतून कोणाच्यान कांयच करूंक जायना. पयले सुवातेर हांवें गांवांत पयलेंच कांतार म्हटलेलें स्वर्गेस्त एम वयर हाचें चंद्रा गुप्ता हें कांतार येत बोर पोटाक लागून बरेंच ताचें कांतार. आनी ह्या कांताराचेर आख्खेंच कांतारान ताणें बोट कशी बुडटा ती आनी कसो लोक चंद्रगुप्ताक प्रॉब्लेम जाल्लें तें ताणें दाखयल्लें. पयलीं सुवातेर कांतार म्हणूंक हांवें गांवांत आसतना तियात्रान आयकलेलें. आनीक हांव जायते कडेन कामाक आसलो. तुका सांगता ते भाशेन तेवतोन हांवें पयलेंच कामाक हांव आसलो लोंगिनोज. आनी लोंगिनोज हॉटेलान न्हय लोंगिनो हांव काम कोत्तालो तांच्या घरान. आनी तांच्या घरान हांव काम कोत्ता आसतना लोंगिनाची माय आयवूची माय एम वयराचो तियात्र संवसार सुदरलो तिचे लागीं कॅसीट आसली ल्हान ऑडियो कॅसीट आसली आनी ती कॅसीट सकाळीं सद्दां रेडियाचेर घालताली. आनी ती कॅसीट हांवें आख्खेच संवसार सुदरलो तियात्रांतलें कांत आनी एम बराचें कांतार तें हांव काम कोत्ता आसतना जमीन पुसता आसतना ती कॅसीट घालतोच हांव ती म्हजे तकलेन धरून शिंकलो. आनी हें शिकोन जातकीर हांवें म्हजो पांय मोत्तोच हांवें ती सिरीज सोडली आनी हांव मागीर तियात्रान गांवान मावन कांतारां म्हणूंक लागलो. सो पयले सुवातेर जरी तर म्हाका ती कॅसीट मेळो नासली जाल्यार आयज हांव तियात्रीस्ट जावंक पावचो नासलो. कित्याक ती कांतारां इतली सुंदर आसली आनी म्हज्या तकलेन ती रिगली. सद्दां सकाळीं काम करता तेन्ना ती आयकप आनी पयलेच फावटी हांवें आमच्या गांवांत हें कांतार म्हटलें चंद्रगुप्ताक. आनी आमचो पाय हांव बरो कांतार म्हणटा म्हणून म्हाका बार्रार घेवन वचप. म्हजो आमचे बापूय त्या तेंपार बरें मारपी. आनी हांव बरो कांतार म्हणटा म्हणून म्हाका घेवन दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर तेंचेय बापूय आसले. आपलो बरो चेडो कांतार म्हणटा म्हणून म्हाका हाका धरप चॅलेंजीक धरप. आनी हांव पयलो येतालो कांतार म्हणून आनी म्हजो पाय जिखतोच ताका सोरो मेवतालो. आनी म्हाका व्हडलो प्रेम मेळो नासली. तो त्या तेंपार प्रेम म्हणजे एक आमी च्या पिता तो पेलो तो आमकां पेलो मेवतालो. ही सगळी आमची परिस्थिती आमी आयज हांव तुमकां लोकांक सांगूंक कित्याक पावलो. आमी दुसऱ्या कडेन आयकतात. दुसऱ्या कडेन आयकपाची गरज ना. जें कितें सांगता तें सत. कित्याक जायते फावटी आमी आमचे लिपोवंक गरज ना. वय केजिटन बाब म्हाका खरेंच उगडास येता. हालींच हांवें एका पेपराचेर बरयलां की सगळोच शिकलेलो मनीस हुशार आसता जावं चुको करिना अशें कांयच ना. पूण शिकोनासलेलो मनीस आपली तकली वापरून जायतें कितें समाजा पासत बरें करून घेता आनीक आपल्याक जाय तशें नांव मेळोवन घेता. आनीक हें तुवें मेळोवन घेतलां हें एक आमच्या मदें एक जिवें उदाहरण. खरें म्हटल्यार केजिटन जे चंद्रगुप्ता जे तूं कांतार म्हणटालो तुका उगडास आसा जाल्यार एक दोन वळीपणी म्हणटा. वेद बोर पोटाक लागून सोटा तुका माय देजाक कसलें दूख आयलां आमचेर आयलां त्या नव्या वर्साक. केजिटन बाब जायते फावटी आमी म्हणटात की जाका भाग आसा ताकाच तें मेवता जाका भाग ना ताका तें मेवना. आयज आमचे मदें जायते तियात्रिस्ट आसात जे पालकाचेर न्हेसतात आपली जायती वडवीक फोडटात. पूण ज्या मनशांनी तांच्या पासत वावर केला ज्या मनशांनी तांकां ह्या पालकाचेर हाडल्यात पालकाचे सेवेक तांकां देंवयल्यात तांकां विसरतात. पूण आयज तुवें उक्तेपणी तुज्या काळजांतल्यो भावना जें तुज्या काळजांत आसलें तें उक्तेपणी सांगलें.
खरेंच आयकताना एक एक वेगळेच कितें तरी काळजांत येतालें जे कश्ट तुवें काडले जे त्याग तुवें केले आनीक आयज तूं ह्या पालकाचे सेवेक खूब मुखार आसा तरी पूण तुवें आजुनूय आपलें व्हडपण अशें दाखोवंक ना थोड्या पंगडांनी तूं 10-12 वर्सां पासून नेसलो आनीक पालकाची सेवा करीत रावलो तर तुवें ही सेवा कोत्ता आसतना जे तियात्रांनी तूं नेसला तांचे थोडो भोव उजवाड पयले सुवातेर तेतून बाबा तुका हांव सांगूंक सोदतां म्हजे फाटले जायते आनी तियात्रीस आसात तांणी जायतो ह्या पालकाचेर वावर केला आनी वावर कोत्ताना जायते फावटी आमचे मदीं जायत्यो चुक्यो जातात त्यो चुक्यो आमी सजमोवन घेवंक जाय आनी जरी तर ती चूक तूं सजमोवन घेयना आनी तूं आयकोंक सोदिना तो केन्नाच तियात्रीस जावंक पावना दुसरें म्हणजे जायते फावटी आमकां खालतीकाय आसूंक जाय खालतीकाय तुका वयर काडटा गर्व तुका सकयल मारता सो ही आयज हांव तुका उतरां कित्याक सांगूंक पावलो आयज आमी लोकांच्या मदें मान जोडटात तो आमकां लागून न्हय जें आमी कितें म्हणटात तें आमच्या लोकांक आवडोंक जाय आनीक लोकांच्या काळजान बसोंक जाय जायते फावटी आमी कांतारां म्हणटात एक सब्जेक्ट करून आमी लोकांशी पावयतात आनी तें लोकांक एक पाट मानता एक पाट मानना पूण तशें न्हय लोकांक सदांच लोक जाणा ही आमी कांतारां म्हणटात ती आमचीच स्टोरी जे आमी घरान कितें घडटा आमच्या मदें कितें घडटा तेंच आमी दाखयतात जायते फावटी आमी तियात्रीस हांव म्हाका म्हणटा दुसऱ्यांक न्हू आमी चुकलेले आहा आनी चुकलेले आसतना आमी दुसऱ्यांक सांगूंक भोंवता आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक भोंवता पयले सुवातेर चिंतीत जाल्यार आमी दुसऱ्याक शिकयता आसतना तूं पयलो सारको आसूंक जाय आमी सारको नासतना आमी दुसऱ्याक शिकोवंक जायना पयलेच फावटी हांव नाचलां विलियम दे कुडतोरी हाच्या तियात्रांत जाचें नांव जावन आसा हांव कुवारपण सोंसूंक जायना आनी दुसरो जावन आसा डायरेक्टर जॉर्ज कुएलो हो जावन आसा रायचो ताच्या तियात्राचें नांव जावन आसा फुलां आनीक मिनीमारेच्या तियात्रांत नाचलो हांव हाच्या तियात्राचें नांव गोंटेर आनीक आमचो मॅक्सी पेरेरा हाचेय तियात्रान हांव नाचलां तियात्राचें नांव जावन आसा पागार आनीक जायते तियात्रांनी नाचलां आतां नांवां येयनात पयले फाटल्या वर्सांनी आनीक मागीर हांव मोदेंच एक 15 वर्सांनी परत पालकाचेर आमचे फामाद तियात्रिसांचे हांचे तियात्रान हांव मागीर परत परजोडीत जालो जायती हांवें कॅसेटी काडल्यो आनीक जायतीं कॅसेटींनी म्हजीं कांतारां बरे संदेश हाचेर आठवलेलीं कांतारां हांवें लोकां मुखार पावयलीं सो म्हाका तियात्रान जायतो अनुभव मेवलो आनी तियात्र जाता तेन्ना आमकां एक उमेद भोगता की आमचें एक्टींग तुजी कला लोकां मदें दाखोवं आनी जायते फावटी हांव म्हजें चडसो हांव नाचलां प्रिन्स जॅकबाक हाचें तियात्र चड नाचलां आनी पयलें म्हणटात तें जॅकबाच्या तियात्रांत जायते फावटी आमी प्ले कोत्ता आसतना पयलीं एक्टींग कोत्ता आसतना पयलीं आमी बसून प्रॅक्टीस कोत्ता आनी मागीर उबे रावन कोत्ता पूण म्हाका वाचूंक बरोवंक येना म्हणून ताणें म्हाका केन्नाच हे नदरेन पळोवंक ना सगळें बाराबर आसतना उतरां सांगून ती प्ले आमी रेडी कोत्ताले आनीक जॅकबाच्या तियात्रान आनी जायते इनामां घेतल्यात आनीक जायते तियात्रिसांच्या आमच्या जायते जावं आगोस्तिनाच्या एक तियात्रान हांवें काम केलां सबसिडियो आनीक पास्कुआल रॉड्रिगेसाच्या तियात्रान कांतार म्हटलां आनी जायते आहात हय जाणा हांव जाणा दुसरें म्हणटात तें ही म्हाका कला लोकांच्या मदें दाखोवंक कित्याक जरी तर आमी कितें कोत्ता तें आमच्या लोकांक आवडना जाल्यार तें आमकां करूंक मेवचें नासलें तेवतान पयलें हांव सगल्यांक म्हजी काळजाची खोला आयकतान हांव दिनवास दिवंक सोदतां आमच्या तियात्र पळयणाऱ्या भाव भयणांक तांणी आमकां तियात्र सांगची वेळ दवरले खरेंच तुजो मोबायल नंबर तुवें सांगलो जाल्यार तो ताका फीड करूंक कळना कोणें तरी तो घालून दिवचो पडटा आनी तें लॅटर पळयतोच तो अमक्याचोच फोन म्हणून तो वळखता असो हो मनीस तर आमचो तो प्रश्न तसोच उरलो
हो सगळो उगडास हे कांताराचें हें कंपोजींग जें आसा तें तूं कशें कोत्ता? कांतार म्हटल्यार अशें म्हाका जें हांव कितें बरयतां उतरां आनी म्हाका केन्नाच म्हणजे उतरांचेर उगडास उरना. जेन्ना आमचें रायमींग आसता न्हू त्या रायमिंगाचेर म्हाका म्हणजे कांतार उगडास कोत्ता. नाजाल्यार म्हाका कांतार केशोच उगडास उरना. हें रायमींग कशें शिकलो? रायमींग कशें शिकलें म्हणजे आमच्या गांवांत एक जॅक द सिल्वा म्हणून आसलो आनी तो हेड बरयतालो. तो दाखयतालो बाबा पळय कांताराची पद्दत कशी आसा ती हे भाशेन रायमींग आसा. आमी कांतार कोत्ता आसतना आमी जायते फावटी पयलीं आतां न्हय आमी एकूच हेजेर रायमींग सगळे बाराबर कोत्ताले. पूण कांताराची रायमींग तशें न्हय. कांताराचें रायमींग म्हणजे जेन्ना आमी स्टेप चडटा ते भाशेन तें रायमींग. आनी रायमींग म्हणटा तें मरे जेन्ना कोण थोड्यांक तें जापाच करून सोजमोग जायना आनी सोजमोग येयना तें कांतार कोत्ता आसतना रायमिंगाचेर केल्यार तें कांतार आयकोंक बरें दिसता. नाजाल्यार तें कांतार दुसरे भाशेन दिसता. रायमींग ना म्हणोना हांव ना म्हणोना पूण रायमींग आमचें आसूंक जाय. अशें जेन्ना आमचो जिने रोडाचो पांय कोण मिंगेल रोड हाचे कांताराक पळय बरें ताचें रायमींग आनी ते भाशेन. पूण ते भाशेन रायमींग करपाक तें कांतार आज आमी कितें करता एक कांतार आमी एक दिसान थडाच करून कोत्ता थडाच करून बरयता. कांतार तशें न्हय. कांतार म्हणटा तें बरो एक टायम घेवपाक जाय. बरो सब्जेक्ट कोत्तलो जाल्यार एक 4-5 दीस करूंक जाय आनी तेन्नाच ते कांताराची मांडावळ बरी जाता. प्रिन्स जॅकोबाच्या तियात्रान हांव भितर सरलां तेन्ना पयलींच म्हजें कांतार सोलो हांव म्हणटालो जायात जागे ह्या तियात्रान. गोणीन आपल्या पिलांक वेल्यार कोंबयेक व्हडलें पोट्टा जावं त्रास कोय सोंसून पिलांक आपल्या पोसूंक बरो तांचो करूंक सांबाव. त्याच पोरी मोज्या पुता मातूय म्हाका नासलो दुबाव. म्हणटा शेजारचो लोक घारार पडला काडूक म्हणटात म्हाका कितें जालें फाव. तुवें जायतीं कांतारां कंपोज केल्यात म्हणटच हाचो थोडो भोव रिकॉर्ड आसतलो तुज्या लागीं? त्यातून बाब सांगचें म्हटल्यार म्हजो रिकॉर्ड म्हजे लागीं कांयच ना. म्हजो रिकॉर्ड तुका जाय जाल्यार एकूच मनशा लागीं मेवतलो. तो जावन आसा लेनोय गोमेंडीस. कित्याक जेन्ना हांवें कांतारा रेकॉर्डां केल्या ती म्हज्यो चड कॅसेटी हांवें ताजे फुड्यान केल्या आनी दुसरी मॅनफाशींग केल्यात. पूण म्हजे लायन म्हजो रेकॉर्ड म्हणल्यार कांयच ना. तुका हांव कितल्यो कॅसेटी केल्यो तुवें? हांवें सुमार 22 कॅसेटी काडल्यो ऑडियो 22 आल्बम. तुजी सगळी मेरेन आयज मेरेन कितलीं कांतारां जालीं आसतलीं? म्हजी कांतारां जातलीं 600 जातलीं. 600. आनीक जायते बूक बरल्यात. ना बूक बरोवप ना कारण तो कांतारां बरोवन दवरिना. हय पूण एक ताचें म्हाका बरें दिसता तो कोण मनीस आपल्या बरोबर आसा जावं कोणा लागीं आपण उलयता तें पळय नासतना जरी तर पेन आनी पेपर आसा जाल्यार त्या मनशाक तो सांगता बाबरे हें कांतार मातशें बरय. सारकें सारकें सारकें. कितें जायते फावटी कितें जाता जेन्ना तुका बरयलेलें तें जाय कित्याक तुज्या तकलेन कितें तें बरयलें ना जाल्यार तें तुका मागीर परत सोदूंक मेळना. आनीक तातूंत बाब बरोवपाची आर्ट म्हणटा ती गरजेची. बरोवप आसल्यार मनीस फुडें पावता. जेन्ना आयज आमकां ना म्हणटा तें हांव तें म्हणना मुखार फुडें वचूंक जायना तुज्यान. हांवें तुजें आतां म्हाका एक पेपर दिलो आनी तेजें हें वाच रे म्हणून जाल्यार म्हजे लागीं जायना. पूण तुजें आवडीचें आनी घोस्ताचें अशें कांतार खंयचें? म्हजें पयलेंच घोस्ताचें कांतार म्हटल्यार हांवें केलेलें म्हजें मारेकार एक्सिडेंट. हें कित्याक आवडटा? हें आवडटा म्हटल्यार हें हांवें कांतार पयलेंच हांवें वेर्ना बासीचो आनी टँकराचो एक्सिडेंट जाल्लो 20 वर्सां फाटीं. तूं आयकोन जाणा आसतलो. जायतीं जाणां मेलीं. पिडणी. तें हांवें कांतार पयलीच फावटी कॅसिडीचेर काडून म्हटलें आनी ती कॅसीड जावन आसा म्हजी मारेकार एक्सिडेंट. आनी बऱ्यांतली बरी गोंयां भर चल्ली. भायर तशें गालफाक तशें लंडनाक पासून जायत्या आमच्या कोंकणी आयकुप्यांनी ती कॅसीड घेवन आपल्याच्या काळजांनी धरली. ह्या तियात्रा उद्देशीं तूं केन्ना तरी गोंय सोडून गोंयच्या भायर पावला? लंडन, दुबय,
मास्कट आनीक कोयट. वय तियात्रांनी न्हेसता आसतना तुवें फकत कांतारांच म्हटल्यात काय खंय तरी बारीक मोठ्यो भुमिका केल्या? मोठ्यो बारीक मोठ्यो भुमिका चड हांवें केल्यात त्यो म्हज्या जिवितान प्रिन्स जॅकबाच्या. आनी बऱ्यांतले बरे रोल कॅरेक्टर कसलोय तो म्हाका रोल दितालो, जावं चेडूं जावं आमचे मिनिस्टराचें सरपंचाचें असले तो आमकां दितालो. पूण कसलीय आड दिल्यार तो हांव ना केन्नाच म्हणून नासलो. आनी एक दीस पयलीच फावटी लास्ट पाद्री तियात्रान बरीच एक घडणी घडली. मारगांव शो आसलो आनी तो शो म्हटल्यार आमचे डायना बाय बरें ना जालें. मागीर जाकोब येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, केजी बाब तूं डायनाचो रोल करतलो? बाबा हांव कोत्तां हांव कोत्तां म्हणूंक लागलो. मागीर जाकोबान म्हाका कितें केलें, म्हाका वाचूंक बरोवंक येना. 7:30 तियात्र तो आनी डायनाची खबर येता 12 डायना सिरियस हॉस्पिटलान आसा म्हणून. जाकोबाच्यान जायते जाणां सांगूंक जालें पूण जाकोबान सांगूंक ना, म्हाका सांगलें. आनीक मागीर म्हजे तेजो 3 इस्तीस आसले कोणा डायनाचे, ते इस्तीस गायले आनी हांवें म्हजो रोल केलो. आनी जाकोब म्हाका घेवन बसलो आनी सांगतना आमी ते नाचताले न्ही तियात्र, म्हाका मातशें आयडिया आसली रे आमी आमचे मदीं आसता न्हू. केजी पळय अशें तें दिवन 2 वरां म्हाका घरा कडेन घेवन बसलो. तियात्र आसता 3 वरांचो 2 वरां म्हाका घेवन बसलो आनीक तो हांवें रोल केलो. जेन्ना पयलेच फावटी म्हाका शाबासकी दिली बऱ्यांतलो बरो एक्टर आमचो गोंयचो पालकाचो अखोंड खांबो आनी तसोच आर्टिस्ट तसोच कांतोरीस एंटनी सेन. केजीक म्हणूंक लागलो आपणान तुका इतली शाबासकी दिवंक म्हाका म्हज्यान तुजी तोखणाय करूंक जायना म्हणूंक लागलो. कित्याक शिकलेले मनीस आमकां आनीक रोल दिता हें फकाणां न्ही म्हणूंक लागलो. जेन्ना तुवें ऑन द स्पॉट तुवें तो डायनाचो रोल केलो म्हणून आपण तुका शाबासकी दिता. आनी सगळ्यांनी आमच्या ग्रुपान फादर देखून येयले, आरे डायना कितें जालां मातशें बाबा बरो रोल केलो मरे तुवें सारको. भितर येवन फादर आनी लोक पासून भितर हात दिवंक लागले. केजी कितें तरी तूं गुणगुणटालो कोणा वयर कांतार म्हणटालो? ना, जे हांव कांतार आतां म्हणूंक सोदता ती म्हणजे तकलेन येयली. जे हांव कांतार म्हणूंक सोदता ती भाव मदें. आनीक हे कांतार हांव तुका एकूच वेस म्हणून दाखयता. संवसारान कोणाक पातयो नजो रगत वो कोणा रगता आदी भाव मोगान भोंवताले पावताले खंयच्याय वगता काजार जानगारान बायलां काडटूच हें सांगोंक म्हाका दूख भोगता थोडे भाव बायलांचें आयकोन कारण नासतना झगडोंक लागता. आतांचे डायरेक्टर म्हाका सगळेच आवडटा. फाटले डायरेक्टर म्हज्या आवडीचे म्हणटात तो पयलो सुवातेर सर्गेस्त एम बळेराक म्हज्या काळजांतल्यान हांव मानतां. आनीक दुसरो पॅट्रीक दोरादो. हाचेय तियात्र हांव पळयतालो आनीक हाचे तियात्र म्हटल्यार देव बरें करूं ओस्तोरी. हे तियात्र हांव पळयतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान हांवें दुकां घडोयल्यां. आनीक जेन्ना तेचे कांत पळय आसताले खरेंच रडोवपाचे. आनी इतले बरे कांत जे कांत म्हणटाना लोक रडटालो आनीक आपल्या बॉड्सांतलो लेस काडून दुकां पुसूंक तो लेस सारको दुकानी बोत्तालो. संवसार सुदरलो तियात्रांत लोकांत जेन्ना आंतोनियात बाय म्हणटाले आनीक ते कांत म्हणटाना सगळ्या लोकांक तो कांत म्हणून रडयताले. आनी कांत तुका हांव तो म्हणून दाखयता. काळीज कोशेन बोल्लें मोजें सासनाक जातेलीं हांव तुजें जावं चेडूं गोरीबाचें उतर दिलें काजाराचें बेसांव पडोन तुजेर देवाचें दोती मागोन चेड्यांनी न्हवऱ्यांनी तांच्या घरच्यांनी कोण फेली जावंक ना दोतीच्या दुडवांनी दुकां मात घडोयलीं गोरीब चेडवांनी. केजी आयज आमच्या मदें जायते कांतोरिस्ट आसात, जायतीं कांतारां ते गायतात. पूण हे जे तियात्रांतले कांत जावं जे आदलीं जीं कांतारां
आयज आमची गिरेस्तकाय जावन गेल्या हाचे फाटलें कारण कितें? कारण म्हटल्यार जेन्ना आदल्यांनी पळय वावर केला न्हू तांचो वावर इतिहासीन उरला आनी उरला म्हणजे जेन्ना तेणी पळय कितें केलां न्हू तें आयज पासून आमच्यान विसरोंक जायना. बोयर, क्रिस्पेरी आनी आल्वारीस, झांशीतवाज, बाब पिटर, आल्फ्रेड रोज हांचो वावर आयज पासून तांची कांतारां आमची कांतारां कोण म्हणटा पूण तांची आयज पासून कांतारां काजारांनी जावं तुका आमच्या बिकऱ्या जेवणाक जावं तिचे वयर भायर काडटना काजार काबार जातूच वो काजाराक वेतना बासीन तांची कांतारां ही लोक सदांच म्हणटा. आनी कित्याक म्हणटा ती म्हणटना तुज्या आंगांतल्यान एक सारको तांचो वावर तो तुका लागता. मिंगे रोड हाजी कांतारां बरेंतलें बरें कांतार 500 मळांची सोडना म्हूण वजारांनी वेंजोडल्यो नोटी वियाज मारून आवायला मोटी जायते गंबोलो मारिना फोटी कित्याक हांव नोच गाता रोटी हें तांचें कांतार बरेंतलें बरें. तेच भाशेन आनी एक कांतार आलेसिंदे कांदोली हाचें एक कांतार बिकेची कोट्टी हाचे एक 2 होड्यो म्हणून एकदम चिंतून काळजान फुगार जाता एक गूट माथ्यार घेवन भोंवता सीद मेताचो मुकूट 7 वर्सां जालीं काजार जावन गेल्यार बोमाई म्हजो पूत कित्याक पुता कोरिनाय रे म्हजी सूद कोणें म्हूण तुका दिली रे तोसली बूत गांवान भोंवन भीक मागता पुता पाय तुजो रे हांव कूद कितलो पुता बोमोयच्या तेरान खुशाल तूं जियेताय 7 वर्सां जावन गेलीं दोड्यांचेर मोज्या नियेताय पुण्या तुज्या बिकारी पायक 5 रुपया धाडूंक बायलेक भियेताय हांव व्हडवळटांनी साग पुता तूं ब्रँडी राम पियेताय. खरेंच जे भाशेन कॅजिटनान कांतार गायलां ते भाशेन तो दाखोवन दिता की जायते आमचे कांतोरिस्ट दुसऱ्यांची कांतारां सोंपेपणी तांच्या वांटांचेर खेळयनात पूण ताणें हें दाखोवन दिलां की कसलोच भेदभाव आमी आमचे मदें दवरूंक फावना. ताच्या दर एका उलोवपांतल्यान हेंच दिश्टी पडना आयलां की ताणें सगल्यांक एक सारके लेखल्यात. हेच विचारांनी आमी जरी तर मुखार वचत रावले जाल्यार आमी आमचें तियात्र ओदीक फुलोव येता. खरेंच कॅजिटन सारकें तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिला म्हजे बरोबर आयलो आनी ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार सादर केली त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खेरीतपणी काळजाचे खोलायकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं तेवतन बाब आनी तशेंच प्रुडंट मिडियाक. आनी इतल्यानूच कॅजिटना बरोबर ही आयची मणकामती कार्यावळ हांव हांगा सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.